दीस शनिवार ऑक्टोबराची 12 तारीख 2024. पयलें वाचप साम पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वाक्य 22 तावन 29 पर्यंत. पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सतमंतल्या समेस्तांक बसयल्लो आशिर्वाद लाभच्याक समेस्त मनीस पातकाच्या गुलामपणान सांपडल्यात म्हूण पवित्र पुस्तकान तीर्प दिला. भावार्थ येवचे आदीं नियमशास्त्रा खाल आनी अडचणींत पडिल्ल्या उगडापो जावचो आशिल्लो भावार्थ येसर आमकां बंदिसाळेंत कैदी करून नियमशास्त्र पारत करतले. क्रिस्त येता पर्यंत आनी भावार्था विणे आमी नितीवंत म्हूण तीर्प मेळटा पर्यंत नियमशास्त्र आमकां रक्षण जावन आसलें. पूण आतां भावार्थ आयला जाल्ल्यान आनी रक्षकाचे जतने खाल नांव निजाय की तुमी समेस्त भावार्था मरेफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव तुमचे मदें ना. तुमी समेस्त जेजू क्रिस्ता थंय एक आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी अब्राहमाची संतत अशें बसवणे प्रमाणे दायजांची वारेसदाराय तुमी. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 2 तावन 3 4 तावन 5 आनी 6 तावन 7 पर्यंत. श्लोक आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उडास आसा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगळीक उसारा, ताची सर्व महत् कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. श्लोक आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. श्लोक आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विंचून काडिल्ल्या इस्रायलाच्या संततीच्या न्हू. सर्वेस्पर म्हणटा तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारान चलतात. श्लोक आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वाक्य 27 तावन 28 पर्यंत. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ते चड भागी. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपांत साम पावल गलातकारांक परत भावार्था विशयान शिकोवन दिता. भावार्थान मागता तो आशिर्वाद घेतलो आनी तो देवाचो भुरगो जातलो आनी जेजू क्रिस्ता थंय एक जातलो. एक दीस जेजू लोकांक शिकवण दिवन आसतना लोकां मदल्या एका स्त्रियेन व्हडल्यान म्हळें, आपणाचे कुशीन तुका वावयल्ली आनी पानो दिल्ली कितली भागी. पूण जेजू म्हणालो, हाच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी. आमी संवसारी मोगाच्या की चड सर्गराजाच्या मोगाक मानवाजे. जो कोण देवाचें उतर घेता आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेता तो सारकें इनाम जोडटा. आमी देवाचें उतर आयकचें आनी त्या उतरा सारकें जियोवन हेरांक सांगात दिवन बरें काम करून भावार्थान आनी मोगान जियेचें आनी हेरांची सेवा केल्लें
कोणाकच सांगूंक नजो.